की सरकाराक जॉब विकपाक काढल्या। म्हाका दिसता 6 महिन्या पयलीं जेन्ना आमी उलयले की सरकारी जॉब विकता म्हणून तेन्ना चीफ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टीचो सांगपाक लागलो की प्रूफ दियात म्हणून। आणि आज जेन्ना हे जॉब स्कॅम भायर सरल्या करोडांनी, आमी मागणी केल्या की हे जे जॉब स्कॅम आसा ताची इन्क्वायरी has to be conducted by a judicial commissioner, retired high court judge आणि 2 retired district judges commission appoint करून public hearing जावची। कित्याक भिता सरकार हे काम करपाक? आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना। आमी पळयला की गोवा पुलीस कशे तरेन गव्हर्नमेंटाचे स्टूज जाल्यात, कारण हातूंत भितर मंत्री आवाज एक स्टेप फुडें वता, मुखेलमंत्री आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स ह्या स्कॅमांत इन्वॉल्व आसा। की सगळे जे एक्यूज आसा तांचे फाटल्या वर्साचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स, सीडीआर कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स आणि टावर लोकेशन्स पुलिसांनी घेवचे आणि ते पब्लीक करचे। एकलो अरेस्ट जायता आणि अरेस्ट जाता बाबडे तांकां बेलूय मेळटली। आतां तांकां बेल कितलो मेळटा ती खबर आमकां जाय। आमचो डिमांड आहा की हे इन्व्हेस्टिगेशन सामकें सिरियसली जावपाक जाय आणि कोण कोण इन्वॉल्व आहात तितले अरेस्ट जावपाक जाय। आणि आमच्या भुरग्याचो जो फ्युचर आहा, जे भुरगे आमचे शिकतात, मेरिटाचेर पास जावन येतात, तांकां जॉब मेळपाक जाय। आता अमितान सांगलो ते भाशेन हो मुवमेंट आमचो न्हू, आम आदमी पार्टीचो न्हू, हे एक गोंयकार एक भुरग्याचो एक फॅमिलीन सपोर्ट करपाक जाय। एकट्यान भायर येवपाक जाय। हे करप्शनाचे आमचे झगडपाक, हे करप्शन बंद जावपाक। सो आमी अपील करता आमच्या युथा लागीं, सगळ्या पेरंट्सां लागीं, जे कोण पयशे दिल्यात पण तांकां खबर आहा पयशे तेमी भायर येवचे, ओपनली तेमी डिक्लेअर करचे आणि